मोगाच्या भावा भयणीनो, शुभ वर्तमानान जेजू क्रिस्त एक उदाहरण घेवन एक धाकटुली वपार सांगून नीत हाचेर आपले विचार मांडटा. देवान आमकां दोळे दिल्यात, आमकां पळोवंक दिला. न्हय लोकांच्यो कोडी काडूंक व तांचेर फॉर्मन मारूंक. हें काम फकत देवाचें. आमचो कायदो फकत दुसऱ्यांक देवाचे नदरेन व देवाच्या दोळ्यान पळोवपाचो आनी तांकां समजून व्हरपाचो. कित्याक आमी एकामेकाचे भाव भयण. दुसऱ्याक झुकपाचें व थुकपाचें काम देवाचें. तो जें काम देवाचें आमी देवाक दिवया आनी जें काम आमचें तें आमी खुशालकायेन करुया. तो जें काम देवाचें आमी केल्यार आमकां देवाचो क्रोध जोडटली. तर आमकां दुसरी पातकां पडटली सांपडल्यार व चुकी व कसली वायट कोत्तेली सांपडल्यार तर आमी तांकां बोगसुया आनी तांचे पासत मागुया. कित्याक आमी सोगल्यो अशोक देखून आमी चुकता. ही जाणवा देवान आमकां दिवंक हे दिसा बेठेन आमी देवा लागीं खालतीपणी मागुया.